पण म्हाका मुद्दाम जो सगळ्यांत व्हडलो बदल जाणवला फ्रॉम 1.0 टू 2.0 इज सडनली प्रमोद सावंत हॅज स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हिंदुत्व अजेंडा. ते मागीर एंटी कन्वर्शन ऑर एंटी फोर्स्ड कन्वर्शन बील आसूं किंवा बाकीच्यो सगळ्यो गजाली आसूं, रिबिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स, ह्यो सगळ्यो जे आमी प्रमोद सावंत 1.0 भितर आयकलेय ना, केन्नाय चिंतलेंय ना. अकस्मात अशें कितें जालें दॅट यू आर गोईंग ऑन दीस प्लँक नाव? म्हाका दिसता 1.0 तूं म्हाजो स्टेटमेंट मंगेशी देवळाच्या टेम्पला फुडलो प्रचारा टायमार एक ऑफ द कफ No, केल्लो, no, no, मागीर तुमी फॉलोअपय केलो ना तो स्टेटमेंट पुराय प्रचारा भितर? बिलकुल ना. इट इज एन अवर हो अशें कांय नाशिल्लें की तो 2.0. म्हाजें तर म्हणणें आसा की निश्चित रित्या म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी ह्या डेव्हलपमेंटाच्या अजेंडाच्या बरोबरूच गोंयांतली संस्कृती जी आसा ही संस्कृतीचें जतन करप हें तितकेंच म्हाजें कर्तव्य आसा. आनी त्याच बरोबर गोंयचो इतिहास लोकांक समजप आनी विशेश करून फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. खंयच्याय जेन्ना राज्याचो इतिहास जर ताच्या फुडल्या पिळयेक खबर नासत जाल्यार ताजी फुडली जनरेशन जें आसा पळय न्ही हें योग्य दिशेन फुडें वचूंक शकना. त्या खातीर हांवें जेन्ना एग्रीकल्चरच्यो IT सॅक्टर जेन्ना म्हणटा तेन्ना हिस्ट्री इज ऑल्सो प्लेज द इम्पॉर्टंट रोल. आनी ताकाच लागून हांव खंयसरूच म्हणजे आय एम नॉट फोकसींग ओन्ली ऑन द हिंदुत्वाच बट इट इज एन हिस्ट्री ऑफ द गोवा शूड नो बाय द नेक्स्ट जनरेशन. दॅट इज माय थीम. पण एक प्रश्न हो आसा की हांव विचारता बिकॉज रिजल्टाक पळोवन आज अशें तुमकां दिसता की मायनॉरिटी वोट्स ही पक्षा वटेच्यान येवची नात, तुमकां प्रॉपर हिंदू मतांचें कॉन्सॉलिडेशन करपाक जाय आनी त्या दृश्टींतल्यान तुमी ही विधानां करतात आनी दीस इज अ पॉलिटिकल स्ट्रॅटजी दॅट यू हॅव एडॉप्टेड पोस्ट इलेक्शन्स. दीस इज नॉट प्रमोद सावंत प्री इलेक्शन्स. आत्तां इलेक्शन ना, हय बरोबर आसा. पूण मुखार हांगासर मायनॉरिटी मेजॉरिटी हाजो केन्नाच हांवें डिफरन्शिएट करून पळोवंक ना आनी हाज्याय फुडें पळोवचो ना. युनिफॉर्म सिवील कोड फॉलो करपी गोंय हें एडवान्स राज्य आसा जें आमी ह्या देशाची टुरिजम राजधानी करपाचें स्वप्न पळयता. त्या खातीर म्हणजे प्रत्येक जाण हो गोंयकार आसा. त्या खातीर डिफरन्शिएट हो केन्नाच करूंक ना. तूं म्हाका म्हज्या खंयच्या एखाद्या हातूंतल्यान डिफरन्शिएट केल्लें तुका दिसता आसत जाल्यार तूं पीन पॉयंट करून म्हाका सांगचें. तुका केन्नाच डिफरन्शिएट कोणाच मदीं मायनॉरिटी मेजॉरिटी मदीं केन्नाच खंयच्याच हेजेर डिफरन्शिएट दिसचें ना. परतूय सांगता हांव म्हणजे फॉर द टेम्पल आनी कन्वर्जन ह्या विशयाचेर जर कोणाक दुखता आसत जाल्यार म्हाका खबर ना कित्याक दुखता तें. टेम्पल्स आनी कन्वर्जन टेम्पल्स हो विशय म्हणजे हांगासली संस्कृती दाखयता आनी कन्वर्जन हें कोण करूच शकना. त्या खातीर जर कोण इल्लिगली कन्वर्जन करता आसत म्हणजे कोणाक म्हणजे आमिशां दिवन कोणाक कसलो बळी दिवन आमी पळयता म्हणजे इन शॉर्ट पयशे दिवन आसतलो किंवा तो हिप्नोटायज करून आसतलो, जर धर्म परिवर्तन करपाचें जर करता आसत जाल्यार ते खपून घेतले वयचे. इज दीस एन अटेम्प्ट टू कॉन्सॉलिडेट हिंदू वोट? हांव परत सांगता हांव हे मता खातीर करिना. हो चुकीचो समज म्हाका दिसता कोणी तरी आपल्या तकलेन घालून घेतला आसत. त्या खातीर बॅक टू बॅक स्टेटमेंट आयले म्हणटकीर दुबाव येता. तूंय तकलेन घालून घेवं नाका. म्हणून प्रोग्रेसिव्ह स्टेट हांवें सांगलें की असले विशय हे खपून घेवचे वयचे ना. वी वॉन्ट टू गो अहेड. आमकां जर फुडें वचपाक जाय आसत असल्योय गजाली त्या खातीर सांगलें हिस्ट्री खबर आसप आनी त्याच बरोबर फ्युचर जाणा जावन घेवप. त्या खातीर आमकां जर फुडें वयतले आसत जाल्यार असल्या विशयाकूय थारो दिवन उपयोग ना. त्या खातीर कोण जर अशा पद्दतीत कन्वर्जन करता आसत जाल्यार तें बंद करप मुख्यमंत्री म्हणून म्हजो रायट आसा. आनी कोणी जर तेज्या अगेन्स्ट कंप्लेन केल्या जाल्यार प्रत्येकाक न्याय दिवप हें तितकेंच बरोबर आसा. कायदोय हाडटले? ऑफकोर्स एट प्रेझेंट अशा पद्दतीचो खंयचोच लॉ जो आसा पळय न्ही म्हणजे तो खूब वीक आसा. म्हणजे इट इज एन स्टेट परव्यूवान येता. त्या खातीर हितूर बदल जर आयत्या वेळी करचे पडले आसत माय लिगल टीम इज स्टडींग ऑन इट आनी जर बदल करचे पडले हाडचे पडले जाल्यार हाडपाकूय शकता. यू आर कन्फर्मिंग दॅट ऑलरेडी तुमची लिगल टीम ड्राफ्टाचेर काम करता? इट इज नॉट ऑन अ ड्राफ्ट हांव म्हणना. एट प्रेझेंट म्हणजे कितें आसा स्टेटींतलो एंटी कन्वर्जन लॉज आनी एट प्रेझेंट द नॅशनल लॉज बाकीच्या स्टेटींनी कितें आसा आनी अशा पद्दतीचे जर इन्सिडंट्स म्हणजे एखादो मनीस फाटले 20-25 वर्सां अशा पद्दतीन जर कन्वर्जन लोकांक फसयता आसत जाल्यार हें जावपाक जायना आशिल्लें. म्हजें स्पश्ट मत आसा. आनी हें जर म्हणजे आमी म्हणटा की दिसा ढवळ्या जर जाता आसत आनी कंप्लेन दिवनूय जर तेजेर कोण एक्ट जायना आनी आमी पयले एक्ट जाल्या उपरांतूय बी तेजेर कायद्यान जर ताका आमी बंद करूंक शकना आसत जाल्यार त्या पद्दतीचो कायदो येवपाची गरज आसा.